की श्रमशक्ती भवन आहा ते सकयल कॉन्ट्रॅक्टराचे पयशे घेवन आनी फायली क्लियर करता म्हणून तेजेर तुमचें कितें डिपार्टमेंटूय सारकें चलना म्हणटा न्ही आतां गेल्लीं 3 वर्सां आमी सांगत आसा की दीस इज द मोस्ट करप्ट गव्हर्मेंट आनी दीस इज नॉट द फर्स्ट मिनिस्टर जें उलयलां हाज्या पयलीं तांचो आनी एकूय मंत्री उलयल्लो त्या शिवाय तांचो आदलो आमदार आदलो मंत्र्यानूय डायरेक्ट एलिगेशन केल्लें की पयशे दिवन आपल्यो फायली क्लियर करच्यो पडटा सो म्हाका दिसता नाव तो बलून जो आसा तो आतां फुटला कित्याक तांचे स्वताचे मंत्री तांचे स्वताचे MLA हे आतां खंय तरी ह्या सरकाराकूच एक्सपोज करपाक लागल्या की प्रत्येक पावलाचेर करप्शन आसा आज पयशे दिल्या शिवाय फायली क्लियर जायना सो म्हाका दिसता सामान्य मनीस सामान्य गोंयकार जो आसा ताका हें बरे भशेन जो आज मंत्री गोविंद गावडे जे उलयला म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराक हें पडटलें कित्याक आज तूं खंयच्याय डिपार्टमेंटान वच तूं सादें एक मामलेदार ऑफिसान वतलो जाल्यार आज तें करप्शन त्या लेवलाचेर पाविल्लें आसा आज सामान्य मनीस प्रत्येक मनीस आज ह्या करप्ट भ्रश्ट सरकारांतल्यान पिडीत जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता हें सरकार कसलोच हांकां मोरल अधिकार ना हें कंटिन्यू करपाक म्हाका दिसता ह्या गव्हर्नरान हें सरकार डिजॉल्व करपाक जाय कित्याक हांचो भ्रश्टाचार इतलो आतां वाडला की आमी पयले पयर तांणी जे बेजीक आतां मंत्री सांगता की STचें भवन बांदलें ना आनी 4 दीस आमी पयलीं पयले हे वचून थंय 100 कोटयाचो टावर बांदपाक सोदता म्हळ्यार प्रायोरिटी कितें ज्यो आज गोंयच्यो गरजेच्यो वस्तू आसा पळय त्यो खंय तरी सायडलायन करून नाका आशिल्ले फलगांक हे पयशे मोडटात नितीन गडकरीन आपल्या भाशणान सांगलें की जो अलायनमेंट तो सांगता आपूण आनीक नवो अलायनमेंट काडटा म्हणून रिंग रोड आनी त्या रिंग रोडाचेर तो म्हणटा की सगळे पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर ताचे कडेन येता खंय की विचारपाक बाबा अलायनमेंट कितें थंयचे जागे घेवपाक सो दीस शोज दॅट हे BJPचे सगळे आमदार मंत्री हे फक्त करप्शनाक पेटल्या हे फक्त कशें खावपा मेळटा ताच्या फाटल्यान पेटल्या आनी म्हाका दिसता गोंयकारांक हे काबार करपाक मुखार सरलेले आसा गोंयची जनता हे पळयत आसा आनी म्हाका खात्री आसा की ह्या भ्रश्ट सरकाराक गोंयची जनता हाज्या मुखार हुमटोन भायर उडयतली अमित अशेंच अमित हेणें फाटल्या फावटी काणकोण मडकयकारान एक एलिगेशन केल्लें एका मंत्र्याचेर मागीर तें ओपन जालें आनी ऑटोमॅटीक ती केस क्लोज जाली आतां सो हेवूय तशेंच जातलें अशें दिसता न्ही आमी लास्ट टायम डिमांड केल्लें की बाबा जो एलिगेशन ताणें केल्लो ताचेर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय आशिल्लें की बाबा कोण जर तर एक एक्स MLA सांगता की आपल्यो फायली क्लियर करपाक पयशे दिवचे पडटा जाल्यार बाबा तो कोण मनीस हाचेर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय आशिल्लें पूण हे सगळे आज इतल्या चिखलान बुडल्या की आज प्रत्येक मंत्री प्रत्येक आमदार जे कॉर्पोरेशनात सगळे आज करप्शनान बुडल्या सो ते फक्त एकामेकाक वाचोवपाकूच ते बिजी आहा फक्त ही जी उरल्या पळय 1.5 वर्सां कशें लुटप कशें कमिशनाक खावप कशें करप्शन करप हाजेरूच हांचे सगळ्यांचो दोळो आहा आनी म्हाका दिसता गोविंद गावडेन म्हाका दिसता फ्रस्ट्रेशनान तो उलयला तेजेरूच एक जो BJPचो अध्यक्ष आहा तेणी स्टेटमेंट केला की BJP इज डिसिप्लिन पार्टी आनी देर इज नो प्रॉपर फॉर्म्युला टू डिस्कस सच इश्यूज म्हटले तेजेर तुमचें कितें म्हणटा हांवें अजून आयकूं ना की तांच्या पार्टी प्रेजिडेंटान कितें स्टेटमेंट केला पूण हांव गोंयच्या जनतेक याद करून दिवपाक सोदता की हो हांचो प्रधानमंत्री जो आसा तो कितें सांगतालो न मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा आज तुमीच गोंयकार विचार करात की आज तुमचें जें कितें काम आसा तें खावयल्या शिवाय कामां जाता सो ही हांची फटिंगपणां लोकांक मिसगायड करप लोकांक फटोवप हें म्हाका दिसता BJPचो USP आनी हो प्रत्येक गोंयकार ह्या BJPच्या USPंतल्यान आतां वीट आयिल्लो आसा ह्या गोंयकाराक आनी म्हाका दिसता जेन्ना आज मंत्री उलयता की करप्शन आसा आय थिंक गव्हर्नर हॅज टू डिसमीस दीस गव्हर्मेंट हांकां कसलोच अधिकार ना टू प्ले वीथ द एक्सचेकर्स मनी ज्यो आज बेजीक लोकांक फेसिलिटीज जाय बेजीक अम्युनिटी त्यो आज लोकांक मेळना पूण हे फक्त करप्शनान कशें इव्हेंट करप कशें ते पयशे खावप कशें एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवलाक घेवप हाज्या फाटल्यानूच हें सरकार फक्त पेटिल्लें आसा